नमस्कार फोया अपडेट खबर पर्रीकारान फाटल्या 2 अर्थसंकल्पात दिल्ली आश्वासना अजून पुराय जावंक ना। अंदूचो अर्थसंकल्प आम आदमीचेर करतलो परिणाम। पेट्रोल म्हारगाय वाडटली, काँग्रेसीची सरकाराचेर टिका। अमृत सिंग हनुमंत परबाचेर हल्ल्या फाटल्यान बेळगांवच्यो गोरवाचे मांस स्मगलर लॉबी आसूये। एक्टिविस्टांनी जनावरां राखची, बीफ आडावपाच्या भानगडीत पडचे न्हय, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। सेरुला कोमुनिदादीचे स्कॅम विधानसभेत तापले। मंत्री घुसपला, चौकशेक सभागर समिती नेमची म्हण रोहनान तापयलो विषय। मंत्री म्हणटा शक्य ना, फायली क्रायम ब्रँचीकडे। उत्तर गोयचे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले 13 एप्रिलाक पायटले गोय बंद। खासगी गाडयो ट्युरिस्टांक भाड्याक दिवप बंद करात, मागण्यो मान्य करच्यो म्हण सरकाराकडे मागणी। आणि धेंपो आड ड्रॉ मेळयिल्ल्यान कल्याणी भारत एफसीचो कोच खोशी। धेंपोक गोल मारपाक सेगीत अपेस आयिल्ल्यान कोच मॉर्गन जालो निराश। खबर विस्तारान। पार्सेकार सरकारान मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पाचो परिणाम आम आदमीचेर जातलो। पेट्रोल वाडटले, म्हारगाय वाडटली, तशेंच गोयच्या उद्देगाची उदरगत जावची ना आनी गोंयांत नोकऱ्यो वाडोवपा विशीं कांयच ना अशें काँग्रेस म्हणटा। गोंयांत मायनिंग केन्ना परत सुरू जातले त्या विशीं स्पश्टताय ना। पर्रीकारान 2012-13 आनी 14-15 दिल्ले उतर पुराय जावंक ना ते ना। ह्या वर्सा पार्सेकारान ह्या विशयाक हात लेगीत लावंक ना म्हण काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केली। मुख्यमंत्री पार्सेकारान राज्याचो अर्थसंकल्प बुधवारा मांडलो। अर्थसंकल्पाचो सर्वसामान्य लोकांचेर परिणाम जातलो अशें काँग्रेस म्हणटा। तशेंच 2012-13 ह्या वर्सा पर्रीकारान लोकायुक्त नेमपाचें उतर दिल्लें। लोकायुक्ताचो अजून पत्तोच ना। अल्पसंख्यांक आयोगूय अजून घडोवंक ना। आयडीसी आयटी महामंडळाचेर तज्ञांक चेअरमॅन म्हूण नेमपाचें उतर दिल्लें, ताचेर यू-टर्न घेतला। 2014-15 वर्साच्या अर्थसंकल्पान दिल्ली आश्वासनाय अजून पुराय जावंक ना अशें काँग्रेस म्हणटा। रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या कामगारांक मनीसबळ उदरगत महामंडळान आस्पावीत करपाचें उतर अजून पुराय जावंक ना। पार्सेकारान ह्या अर्थसंकल्पान ह्या मुद्द्यांक हात लावंक ना म्हूण काँग्रेसीचो यतीश नायक उलयलो। It has failed to make out avenues for the youth as regards employment is concerned. Essential items like petrol and diesel have been hiked through VAT imposition, which decision is bound to have a cascading effect on the economy of the state. There are different types of taxes which are being levied, which are directly connected with the tourism industry in the state, thereby having potentiality of causing negative effects on Goa's tourism scenario. Overall, if you see, this budget is a directionless budget. More so, it is non-progressive budget. It is one which encourages inflation. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। प्राणीप्रेमी अमृत सिंग आनी हनुमंत परबाचेर हल्ल्या फाटल्यान बेळगांवच्यान गोरवाचे मांस स्मगलिंग करपी लॉबी आसूये। पुलिसांक ते दिशेन चौकशी करपाक सांगता म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। मात प्राणीप्रेमी एक्टिविस्टांनी तांचो वावर जनावरांक वाटावपा मेरेन मर्यादीत दवरचो। हासल्ल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या नित्याच्या खाणांतले बीफ स्वता अडवपाच्या भानगडीत पडचे न्हय म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। एक्टिविस्टांक वाली ना म्हण नरेश सावळान विशय काडिल्लो। एनिमल लवर्स हे जे अमृत सिंग आसा किंवा आमचो हनुमंत परब आसा, हे एनिमल वेलफेअरच्या खातीर इतले काम करतात। ते बिचोली आसूं, ते वाळपय आसूं किंवा 70 पूर्ण 70 आसूं। इट हॅज बीन हो हल्लो सुद्दां इट हॅज बीन ऑर्गनायज फ्रॉम बेळगांव। जे थंयसरले सप्लायर्स आसात तांचे कडल्यान जाल्लो आसूंक जावो अशें चड करून दिसता। आमची पुलीस टीम बेळगांव गेली, विधानसभा जातकीर परत नव्यान परत तिजो जो PI आसा ताका हो विशय परत इन्व्हेस्टिगेशनाक घेवपाक हांव सांगता। पण एक आमच्या एनिमल लवर्सांनी गोश्ट लक्षांत दवरूंक जाय, जर एनिमल्साच्या अगेन्स्ट जर कितें ऑफेन्स जाता आसत, घटना घडटा आसत जाल्यार पुलिसांची मदत घेवची, थंय स्वता वचचें न्हय। ह्या राज्यांत जे 37-38%
मायनॉरिटीज आसात तांच्या जेवणाचो कुझिनाचो हो भाग आसा आणि त्यामुळे बीफ तांकां लागता आणि त्यामुळे येणारे बीफ जे मांस येता तें अडोवपाच्या भानगडीन पडचें न्हय. गोंयचो जो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा हो ह्या निमित्तान ताका गती मातशी दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता. दिवया. इल्लीगल स्लॉटरिंग जे आसा ते बंद जावपाक जाय. इल्लीगल स्लॉटरिंग आसा न्ही ते बंद जावपाक जाय. तुमचो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा कायदेशीर तुमी करपाक जाय, काय हरकत ना, करात. इतले मजगती कर्नाटकांतल्यान 18 बैलांक मारपाक घेवन आयिल्ले 3 ट्रक जप्त केल्ल्यान होणा चॅक नाक्यार वातावरण तापलें. चोल्ला घाटावेल्यान बैल व्हरतात म्हूण एक्टिव्हिस्टांनी पुलिसांक कळयल्ले. मासाचे ट्रेडर होणा चॅक नाक्यार जमले. ट्रेडराच्या आदोगादान गोरवांच्या दोतोरांचो दाखलो दाखयल्या उपरांत पुलिसांनी ट्रक सोडले. कित्याक आडयले तेंच्यांनी? They say that it was brought illegally before over here, but actually it's not illegal. All documents are in place. Police have verified it, and they have accordingly done the needful. I think we have already complied with all the rules, so that's the reason the police has released our cattle. लक्षात आयलें की तांकां उपाशी पोटार सकाळी रातचे तेंच्यांनी भरलेले, कारण सर्टिफिकेटाचेर ते 26 तारीख सांगतात. आज 27 तारीख ते हांगा पावले, पूण त्या पासून तांकां उदक दिवंक नासलें, फॉर्डर गाडयेर नासले आणि ती जे डॉक्युमेंट्स असले ते अनमोड मार्गांतल्यान तांकां ट्रान्सपोर्ट करपाचे असले, पूण ते वाय चोल्ला घाडायले. कर्नाटका ॲक्ट आसा तो वायोलेट केल्लो आसा. दे कांट ट्रान्सपोर्ट द कॅटल फ्रॉम कर्नाटका फॉर स्लॉटर पर्पज. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. सेरुला कोमुंदादीचे स्कॅम विधानसभेत बरेच तापले. स्कॅमाचे चौकशेक सभागर समिती नेमची म्हण आमदार रोहनान विशय बरोच तापयलो. ह्या प्रकरणात मंत्री घुसपला म्हण रोहनान आरोप केलो. स्कॅमाची चौकशी करून फुडल्या विधानसभा अधिवेशना मेरेन कारवाय जावंक जाय म्हण रोहनान आवाज चडयलो. मात प्रश्न सारको विचारुना म्हण सांगून मंत्री फ्रांसिसान कांयच उतर दिलें ना. चौकशी करतलो जाल्यार खंय क्रायम ब्रांची कडेन फायली आसात. 2003 बीजेपी सरकार आशिल्लो आणि हे रेझोल्युशन नासतना बांदपाचें काम घेतलें आणि गांवकारांनी तेन्ना बोवाळ केलो. बोवाळ करतकर तेन्ना म्हाका दिसता द एडमिनिस्ट्रेटर वॉज बुगडे. ही स्टॉप्ड इट, कॅन्सल्ड द लायसन्सीस एंड द प्लीन तांणी जी बांदिल्ली इलिगली तशीच उरली. ताज्या मागीर स्पीकर सर इट हॅज बीन रनिंग इन केसीस 2011 ती केस डिसमीस जाली. देर वॉज नो एप्रुवल गिवन. हो सरकार आयलो आणि हांगाचो एकटो मंत्री वॉज इनवॉल्ड इन दॅट फॉर दॅट पर्टिक्युलर हीज ओन इंट्रस्ट. ताज्या खातीर स्पीकर सर ताणें तेन्ना ही स्टार्टेड मुवींग इट इन अ लिटल डिफरंट नोट. सेरुला कुमुदादीचे इलेक्शन जो टर्म सोंपलो, टेम्पररी कमिटी एक अपॉइंट जाली. टेम्पररी कमिटी जी अपॉइंट जाल्ली वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी ट्रान्झॅक्शन्स. हे जे पयशे पे केल्याक TCPक, हे जे पे केल्या पंचायतीक पयशे आणि कन्स्ट्रक्शनाक जे पे केल्या हे कुमुदादीन खंयच्या अकाउंटांतल्यान पयशे पे केले आणि कोणे पे केले. म्हाका प्रश्न हा वेदर सेरुला कुमुदाद हॅज एनी प्रोजेक्ट अंडर रिहॅबिलिटेशन. हांवें ताका सांगलें फक्त एक रेझोल्युशन घेतलेलें आहा, बाकीचे डिटेल म्हाजे कडेन ना म्हणून. आतां तो पिन पॉयंट क्वेश्चन म्हाका विचारता पळय ते सप्लिमेंटरीन थंय येवं शकना, ताका प्रश्न येवपा जाय. तुम्ही दुसरो फुडलो सप्लिमेंटरी विचार. दुसरोच विचारला ते रिप्लाय मेळना, तोय विचारात. आणि खंयचो थर्ड वन आय वॉन्ट टू प्रोब इन दिस. जाल्यार आय एम मुव्हिंग. स्पीकर सर, इफ यू आर नॉट अलाउइंग यू वॉन्ट टू हॅव इट बायस्ड, आय एम पुटिंग अ चार्ज दॅट दिस इज अ स्कॅम. This is a big scam of Kumudad where you all are all participating and it is a connivance of the government. Now Speaker you sir. can sit. 14 जणांक भितर उरले स्पीकर. Let him talk about a house committee. हांव सगळे म्हजे सगळे ताजे कडेन दिता. Before the next assembly session, let him commit that he will take action on this based on the reports I submit. आम कोण हावसा कोण जाय बाबा, कोण मंत्री ते? आमी मंत्री आहा, आमकां फितर करता जाल्यार कळपा जाय. सांग नांव सांगचें. नांव सांगा. तुमची भितरली भानगड टुरिझमाची म्हजेर घाल नाका. You all can decide within the tourism ministerial. Speaker sir. आता घेऊया एक विराम.